मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेसपूर 10 वोळ 34 ते 42 आणि आवेसपूर 11 वोळ 1। हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयला म्हूण समजू नाकात। शांती न्हय पूण तोरवार हाडूंक हांव आयला। कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिचे आवयचेर आड, सुनीक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयला। मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक। म्हजे भून आपल्या बापायचो व आवयचो अदीक मोग करतात ती म्हाका लायक न्हय। म्हजे भून आपल्या पुताचो व धुवेचो अदीक मोग करतात ती म्हाका योग्य न्हय। आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येनात ती म्हाका पुर्ती न्हय। आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव होगडायतली, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायतात तांकां आपलो जीव मेळटलो। तुमकां येवकार दितात ती म्हाका येवकार दितात, आनी म्हाका येवकार दितात ती म्हाका धाडला ताका येवकार दितात। एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करतात ती प्रवाद्याची मजुरी घेतली, आनी प्रमाणीक एका मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करतात ती प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतली। हांव तुमकां सच सांगता, ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोणे पिवूंक दिलो जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना। आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू ताच्या हेर नोकरांनी शिकवण दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय तावन फुडें गेलो। देवाचें उतर हें। देवाचो व्हड उपकार।